sand erosion has taken place in every North Goa beaches from Arambol, Mandre, Ashwe, Morjim, Vagator, Anjuna, Baga, Kalangut, Kandolim, Shikerim, and finally my constituency Coco Beach and Kekdolim Beach. Jर पळयत जाल्यार ते सगळी शोरलायन जी आसा ही वॉश आउट जालेली आसा. सायक्लोन्स आसा हे मल्टिप्लाय जाल्या ड्यू टू ग्लोबल वॉर्मिंग. फुडले आमचे जनरेशना जी आसा आमचे भुरगे जे फुडले जनरेशन आसा हे आमकां फक्त फोटवांचेर आणि व्हिडिओंचेर हे आमकां हे बीचेस पळोवपाक मेळटले. आय ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑनरेबल WRD मिनिस्टर that the flood protection wall of Coco Beach is pending. थंय आमचो वॉश आउट जालेलो आसा. The CRZ has already given the NOC. हांव रिक्वेस्ट करता की होय बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी बांदून दिवचो म्हणून. कारण जिओ ट्यूब ऑफशोर बॅरियर्स म्हणजे ते पोती आणि रेंव भरतात आणि टेम्पररी सँड एरोजन जावंक जायना म्हणून ते इमिजिएटली जर करीत जाल्यार टेम्पररी रिलीफ मेळटली. बागा बीच इरोड जालो, आमची 3 शेकां मायनस जाली. 3 shacks which were coming on the last part of Baga beach ती इरोजनान गेली. 3 shacks मायनस जाली आणि जो बीच आसतालो अराउंड 80 meters आसतालो तो कमी जायत गेलो. स्पीकर सर, हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा, हेचेर सोल्युशन्स येवपाची गरज आहा. येते पावस जाच पयले WRD फंडाचेर हे जिओ बॅग्स घालचे. कॉन्टॅक्ट WRD, कम टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, सी इरोजन हॅज नॉट हॅपन्ड, सो इट इज गुड. आमकां सांगलोले 3 to 4 years टेम्पररी मेजर दीज बॅग्स विल स्टे वेल. कोणूय बॅग पंक्चर कोना जाल्यार बॅगा कांय जायना, तेजेर परत मातयेन बसता. द ड्यून्स गेट फॉर्मुलेटेड, the further sand erosion does not happen. So I think this example is already been tested, tried out. It is a successful model. स्पीकर सर, मोर्जे आम्ही पळयतात, सरकार पार्किंग लॉट करतात, तुम्हीच वचून थंय सँड घेवन काबार करतात. हायकोर्ट भितर पडचे पडटा. स्पीकर सर, GCZME जे राखूंक जाय, जाणे आमचो कोस्ट राखूंक जाय, तांचे मोर्जेच हो एक कावेलोसी व्हडलो हॉटेल डेव्हलपमेंट आयला. थंय 1100 स्क्वेअर मीटर सँड दिवन काबार जाल्लो. तुम्ही म्हणता आम्ही सगळे करतले म्हणून, बट तुमचो डिपार्टमेंट हांगा परमिशनां ग्रांट करता तेच सांगता की रिटेनिंग वॉल आणि कॉन्क्रीट रेटिंग जेन्ना NGTची गायडलायन्स आसा, NGTची ऑर्डर आसा की तुम्ही हे परमिशन दिवंक शकना, तरी पूण तुम्ही दिता. पावसा लागू हे जाता, नो डाऊट अबाउट इट. रिपोर्ट कितले आहे 2 वर्सां जाली आमी सॉयल इरोजन जाता म्हणून उलयले. पण स्पीकर साहेब, म्हाका दिसता वी कॅनॉट इग्नोर द डॅमेज दॅट इज मॅन मेड or made by the government. हे डेल्ट्रास नेदरलँडची संस्था आणि लोकल हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमची जितकी सगळी डिपार्टमेंट्स आसा तांकां स्ट्रिक्टली हे सगळे फॉलो करपाक वेळ लायता. वायल गिविंग द परमिशन वी आर व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट दीस सँड इरोजन. तेजो जो आहा पळय हेजी पुराय जितके करपाक जाय पळय ते आमी घेता.